माडेल थिवी हांगा आयज आमकां दिसून आयलें की आमच्या कॉलनीन 2 घरां फोडलीं. एका घरान रावताले इंजिनियर PWDचे ते कांय कारणांक लागून आपल्या गांवांक गेल्ले 24 तारखेक शेनवार दीस लग्न आसा म्हणून. आनी आयज सकाळीं फुडें म्हाका नेबर सांगपाक आयले की अशें ते घराचे दार मातशें उक्तें दिसता. आनी हांव पळोवपाक गेल्या उपरांत पळयलें की दार खरेंच उक्तें आसा, फोडलेलें आसा. मागीर इमिजिएटली हांवें पुलीस स्टेशन कोलवाळे हांगा तांकां कळयलें. ते आयले, डॉग स्क्वॉड आयले. अशें म्हणून हांव घरान आयलो जाल्यार परत आनीक कोण तरी सांगपाक गेलो, सर तुमच्या तोंडा मुखाल्लो एक बंगलो फोडला म्हणून. मागीर हांव परत पळोवपाक गेलो जाल्यार परत तोय बी बंगलो फोडलेलो आसा. खूब फावटी चडशे बंगले खाली जातात कारण तेंची भुरगीं बी भायर आसतात ती तेन्ना तांकां मेळपाक वता पळय तेन्ना घर लॉक आसता. अशा वेळाचेर पुलिसांनी मातशें जर पेट्रोलिंग दवरीत जाल्यार खंय तरी तेचेर मातशें चाबूक बसतलो आनी तांकां दिसतलें की कोण तरी आसा म्हणून. खुबशीं इलिगलूय कन्स्ट्रक्शनां जाल्लीं आसा. खुबशे अननोन पर्सन येता. आमच्या कॉलनीन रातचे कितकेशेच गाडयो येता वता पूण आमकां कोण कोणाक वळखना. दिसाची सुद्दां एकटीच आसता जाणटी बी. अशा वेळाचेर खूब धोको आसा. तेंचे सुरक्षे खातीर तरी सकाळचें आनी रातचें पेट्रोलिंग आसप हें खूब खूब म्हत्वाचें आसा, गरजेचें आसा. घडणुको घडत असतात आणि डिटेक्ट अजूनही बी थोड्यो चोरयो जावंक ना. आनी ह्यो घडणुको जायत आसतना एक अशें म्हापसा जुरिडिक्शनान पेडेन हांगासर एके बिल्डिंगेन 2 फ्लॅट बंद फ्लॅट आसले. ह्या फ्लॅटांनी चोरी जाल्या. म्हापसा पुलिसांनी वचून इन्वेस्टिगेशन केलां आनी व्हॅल्युएबल म्हणजे भांगार आनी चानी अश्यो भितर वस्तू आसल्यो ह्यो फारायल्ल्यो आसा. भितर ते फ्लॅटान रावताले. ती एक खंय तरी चंडीगड खंय तरी रावताली आनी दुसरे खंय तरी कोल्हापूर खंय तरी गेले आनी ह्यो फ्लॅट बंद आसले. म्हणजे वर्सा वयर सुमार फ्लॅट बंद आसले अशें म्हापसा पुलिशे कडल्यान कळटा. आनी त्या हितून केन्ना चोरी जाली हे बी हेचो इन्वेस्टिगेशन म्हापसा पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम फडते. सुकूर चर्ची फाटल्यान लेन 3 आसा हांच्या फाटल्यान एक बंगलो आसा आनी हो बंगलो काल चोरांनी हो बंगलो फोडलो. मेन म्हणजे ज्यो बंगल्यान रावपी आसली ती गोंया भायर गेल्ली आनी गोंया भायर गेल्ली म्हणटकीर तो बंगलो बंद आसलो. हे पळोवनूच चोरांनी येयले आनी ते दार फोडलें आनी भितर गेले आनी कितें चोरी केले बीन ते पुलीस इन्वेस्टिगेशन करता. सर डॉग स्क्वॉड कितें आहा तो पंचनामो बी सगळो जाल्लो आसा. पूण ओनराचें म्हणणें आहा की जेन्ना आमी घर बंद बीन आसता पळय तेन्ना अलर्ट रावपाचें. कित्याक अश्यो दरोडे आनी चोरयो ह्यो खूब जायत आसात. फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें परवरी पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर सुकूरच्यान श्याम पडटे. गोंय तशेंच देशभरांतल्या भौशीक क्षेत्रांतल्यो बँको संपार. थारावन दिल्ल्या वेळा परस चड काम सुटयोय खंय सारक्यो मेळनात. चड काम पडटा तेन्ना शेनवाराय सुटी दिवची म्हूण बँक कर्मचाऱ्यांची मागणी. ते भायर कामाचे दीस 5च करचे म्हणूनय तांणी मागला. बँक कर्मचारी पणजेच्या आझाद मैदानार जमले. After many rounds of discussions also, government has not agreed our demand. All the 451 branches in Goa are closed today. Our workload is increasing in the bank branches. We have lots of customers, but there is a shortage of staff to serve them. No time to give our family members. Comrades, due to work pressure, our health is getting deteriorated. We have to work beyond working hours without any compensation or overtime. Friday banking is our right. We made it very clear to the government and to IBA, this is one of the most important demands of the bank employees. We today tell the government we'll continue to go on strike till you give us our Friday banking. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि स्वप्नील तारी. ऑडियो नांगर हांव काडूंक लागली 15 का 20 मिनिटांचे ऑडियो. दुसऱ्या रातीक आनी चालू रातच्या राती ऑडियो येता. आता हो प्रश्न हा तो वायडोंगरच गावाचो न्हय, तो कामुर्ली, वाघाळी आणि आगारवाडा ह्या 4 स्टेजीचो हो प्रश्न आसा. कोण तरी भाव येतात आणि रेती काडटात. एके रातीक 6 7 ऑडियो 20 मिटराच्यो भरून वयता. 400 लोकांच्या घरांचो प्रश्न आसा. अक्षरशः आमचो जो डोंगर आसा ती शेडीचो डोंगर, तो माती काढल्या उपरांत फुडली जर शेतान आमी खोरा घातला जाल्यार फुडली आसा ती कोसळटा.
तसो प्रकार हो जाल्लेलो आसा. लोकांच्या जिविताक धोको आसा. तुम्ही येऊन हे सर्वे करा, तुम्ही बघा असं मी गव्हर्नमेंटाक सांगताय. आम्ही कोणाच्या विरुद्ध आणि हेका कोणीच राजकारण लावचा नाही. आमका फक्त काय तो न्याय दिवपाचो. भायल्या गावाचे येऊन हे वायडोंगरार रेतीचो व्यवसाय करतात आणि रेती घेऊन वयतात रातचे काढून. एका उपरांत येतात, 2, 3, 4 येतात. परिस्थिती बघली अत्यंत भयानक आणि भयावह असा. कारण हो उंच उंच दिसणारो वायडोंगर, त्याच्या पायथ्याशी असणारी ही लोकवस्तीतली लोकांची घरा आणि त्याच्या पायथ्याशी असलेली ही न्हंय, आणि हे न्हंयन प्रचंड प्रमाणात ही रेती काढली वयता. आणि त्यामुळे हो जो वायडोंगराचो उंच भाग जो असा आणि त्याच्या पायथ्याची ही जी घरा लोकांची असा, लोकवस्ती असा, ही पूर्णपणे ह्या पाण्यान विसर्जित झाली वयतली. जे कोण हैसर होडयेन रेंव काडटात तेंचेर कडक अशी कारवाई जावची. ह्या वायडोंगराच्या लोकांचेर जो प्रसंग येयला तिजो इतको वायट इफेक्ट आसा, शेताचेर इफेक्ट जाता तो तितकोच हो वायडोंगरार जी घरां आसात त्या घरांचेरय इफेक्ट जाता. जेन्ना डोंगराच्या पायथ्याशी पोखल्ले वयता तेन्ना तेच डोंगराची माती ती थंय भरली वयता. म्हणून ह्या लोकांचेर संकट इल्लो आसा. आमी पंचायत बॉडी ह्या विशयाचेर ह्या वायडोंगराच्या लोकां फाटल्यान आमी कंप्लिटली आसतले. आम्ही ऑलरेडी गव्हर्नमेंटाक सांगलेले आसा. आम्ही ऑलरेडी लेटर्स केल्ले आसा. सगळ्या जे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर केलेले आसा. आम्ही तांकां एक शिटकोवणी दिवपाक सोदता की आयज जी गोष्ट तुम्ही जी करता ती बंद करात, ना जाल्यार हेच्या फुडें खर आंदोलन जातलें. The nation has set before itself the transformative goal of Vikasit Bharat 2047. In alignment with this national resolve, the state of Goa has embarked upon a long-term and inclusive development journey through its vision of Vikasit Bharat 2037. One of the most significant administrative reforms undertaken recently is the creation of Kushavati district. This step reflects the state's commitment to decentralization, responsive administration, and balanced regional development. Goa continues to maintain a stable law and order environment supported by a high crime detection rate, strengthened cybercrime response mechanisms, improved traffic enforcement, and continuous modernization of police and fire services infrastructure. These efforts reaffirm our commitment to public safety, rule of law, and citizens' confidence. Landmark initiatives to address long-pending concerns relating to housing and land security. The Majhe Ghar scheme, along with reforms to resolve issues of pre-1972 housing, long-standing dwelling units on various categories of land, and one-time regularization measures have provided legal certainty and emotional relief to thousands of families. These initiatives represent a compassionate and pragmatic approach to governance rooted in social justice. आणि कित्याक हे आमच्या आता पोट काढूंक सोदता आणि आमी खूंय पोट बसतली. थंय आमी कितें रोयल्यार आमकां तें जातालें. ते आमी खाताले. अजून ते रिपब्लिकान जे आमकां कॉन्स्टिट्युशनान सांगला ते सगळे मेळना अजून. म्हणून आमी एक सिंबॉलीक एक मेसेज दिवपाक आयज थंय वयताले. आमी जे 26 जानेवारी आहा पळय थंयसर परेड आहा थंयसर वयताले आणि आमी सिंबॉलीक म्हटल्यार हे दाखोवन दिले की आदिवासी कशे अजून फ्री जावंक ना. तेंचे कन्सेंटाच्या अगेन्स्ट सगळे प्रोजेक्ट्स हाडटा. जे पंचायत राज आहा जे कॉन्स्टिट्युशन आसा त्या प्रमाणे आमकां सगळें मेळपाक जाय. ते आमकां मेळोंक ना म्हणून सांगपाक वयतले. मात पुलिसांनी आमकां आडयलेले आसा, हांगसरच आडयलेले आसा आणि बाकीच्या लोकांक सोडटा पळय आदिवासींक सोडटा खंयच्या कायद्याच्या अंडराचेर ते आडयता आमकां खबर ना. आमी कैदी कशे आसा आमकां फ्रिडम ना. ह्या आदिवासी लोकांक हे बहुजन समाजाच्या लोकांक फ्रिडम ना म्हणून एक मेसेज दिवपाक. कित्याक तुमी पळयला की जे आमची सगळ्यांक व्हडलें इन्स्टिट्यूशन आसा गोवा पंचायत राज एक्ट
तो सोदून कॉन्स्टिट्युशनाच्या अंडर जाल्लो तो सोदून आमकां सारको मेळना. 30 तारीख आमचें महाआंदोलन पणजे जातलें आनी ते 30 तारीख आमचें करो या मरो आंदोलन. 30 तारीख आमी अशें ओगी रावची ना. तुम्ही कितलेय पुलीस फोर्स हाड, कितलेय तुम्ही मामलेदार हाड, कितलेय तुम्ही कलेक्टर हाड, आमी ओगी रावची ना. तर तरी तेणी आमकां आंदोलन फाटीं घेवपाची विनंती केल्ली, पण तेन्ना आमी सांगलें जो पर्यंत हे दोनूय प्रकल्प आसा ते रद्द जायना, स्क्रॅप जायना, तो पर्यंत आमचें आंदोलन चालूच उरतलें म्हणून. ते हुकुमशाही पद्दतीन करता. जशें कितें हांगासर आमकां हुकुमशहाचें राज्य आसा अशें दिसता. हांगा प्रजेच्या लोकांच्या शब्दाक मान ना, रिस्पेक्ट ना. युनिटी मोलाक लागून तोयार तोणे धोक्यात येतले म्हूण चिंबोलकार पेटून उठल्यात. दुसरे वटेन बोंडवाळ तोणे वाटोवपा खातीर सांताक्रुजाचे लोक भायर सरल्यात. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. Bondwal is not just a lake. Bondwal for people of Santa Cruz is sentiment. आता आमकां गरज बोंडवल आमकां आपयता, कित्याक बोंडवलाचेर बिल्डरांचे दोळे पडल्या, बिल्डरांचेर गव्हर्मेंटाचे दोळे पडल्या आनी बिल्डरांचे खूब लोकांचे दोळे पडल्या. सो इट इज आवर मोरल रायट अँड इट इज आवर ड्युटी that we have to protect our village and especially Bondwal which is close to our heart. माझ्या श्वासान बोंडवल हा, माझ्या पोटान बोंडवल हा. 4 हाम्याच्या पोटाक पासून जो हारे आसा ते हारे फुडें धुकलपा प्रेशर मारता पळय ते फकत बोंडवल. तुज्यान आनी म्हाज्यान तो प्रेशर मारूंक जावचो ना. दॅट सॅलिनिटी इनग्रेस into Santa Cruz Khazan is taken care of by Bondwal. A zone of influence, Goa State Wetland Authority has diluted this zone of influence. जोरीनी तर आमचे contamination गेले जाल्यार न्हूच बोंडवल, पूण सांगता तुमकां आख्खे बांद एरिया, बांद, आराडी, तालिगांव हे सायडीन काबेस, सांताक्रुज तर वयर आसा, काबेस आनी उरलेले सांत अगुस्तीन सगल्यांक इफेक्ट जातले. तांचे बांयो सुकतल्यो, तांच्यो बांयो कॉन्टॅमिनेट जातले आनी मागीर आमकां रियलायज जावचें पडटलें आमकां गव्हर्नमेंट सप्लायचें उदक. बोंडवाळ तळ्याच्या संरक्षणा खातीर आमी कटिबद्ध आसात. तळ्या लागसार कसलेंच बांदकाम येवंक दिवचे ना म्हूण टीसीपी मंत्री विश्वजिताचें ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अपघाता उपरांत गंभीर जखमी जाल्ल्या सचिन सावर्डेकराक उपचारा खातीर बेळगांवा व्हरताले, मात वाटेकूच ताका मरण आयलें. सचिन गोंयान एका खाजगी कंपनीत कामाक आशिल्लो खंय. बेळगांव गोवा राष्ट्रीय महामार्गायल्या आनमोड घाटात थंय जे कर्नाटकांतले RTO चेकपोस्ट आसा थंय रात्री कर्नाटकांतल्यान गोव्यात वचपी एका दुचाकीन रस्त्याच्या सायडीक आशिल्ल्या डिवायडराक धडक दिल्ल्या कारणान जोडा तालुक्यांतल्या कुरवई हांगासरलो सचिन सावर्डेकर वय 25 हो युवक ठार जाल्लो आसा. तशेंच सोनारवाडी हांगासरलो तेजो जो साथीदार आसा अमर ठाकूर हो जखमी जाल्लो आसा. पोलिसांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार ही घटना आसा ती रात्री 9च्या सुमाराक घडिल्ली. त्यानंतर ॲम्ब्युलन्सांतल्यान ह्या युवकाक रामनगर हांगासर हाडले. त्याच्या नंतर फुडें उपचारा खातीर तेका बेळगांवात व्हरत आसतना तेजो मृत्यू जाल्लो आसा. तो वेर्ना हांगासर एका खाजगी कंपनीत कामाक आशिल्लो. थंय वचत आसतना तेजो हो अपघात घडल्याची म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडेल तपास आसा तो रामनगर पुलीस करीत आसात. प्रुडंटा खातीर अनमोडसून प्रमोद फोंडे. 2000 रुपयांच्या पोरण्या नोटींनी भरिल्लो कंटेनर चोर्ला घाटांतल्यान गायब जावपाचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला. नाशिक जिल्ह्यातल्या इगतपुरी तालुक्यातल्या संदीप पाटीलान हे विशीं पुलिशेंत कागाळ केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पयशांनी भरिल्लो हो कंटेनर चोर्ला घाटांतल्यान गायब जाला खंय. ह्या प्रकरणाचो तपास करूंक आतां खासा SIT स्थापन. रोटी पोलीस स्टेशनमध्ये दिनांक 9 जानेवारी 2026 रोजी फिर्यादी संदीप पाटील याच्या फिर्यादीवरून
एक गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्ह्याची हकीकत अशी आहे की संदीप पाटील याच्यावर कंटेनर लुटल्याचा आरोप लावतो. पैशाने भरलेल्या नोटांचा कंटेनर लुटण्याचा आरोप लावून काही लोकांनी त्याला धमक्या दिल्या आणि हे आमचे पैसे आम्हाला परत दे या संदर्भाने त्याला मारहाण केली, त्याला धमकी दिली आणि त्याचं अपहरण केलं. या अनुषंगाने गुन्हा दाखल आहे. त्या गुन्ह्याच्या तपासाच्या अनुषंगाने आत्तापर्यंत आम्ही 5 आरोपी अटक केलेले आहेत. 5वा आरोपी विराट गांधी हा आज रोजी आम्ही अटक केला आहे. त्याचा 28 तारखेपर्यंत आम्हाला पोलीस कोठडी मिळालेली आहे. संपूर्ण घटनेचा तपास सुरू आहे. तपासासाठी एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम तयार केलेली आहे. त्या स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीममध्ये मला हेड केलेला आहे आणि सध्या तपास सुरू आहे. संपूर्ण घटनेचा आम्ही सखोल चौकशी करतो आहे आणि येत्या काही दिवसात संपूर्ण प्रकरणाचा आम्ही तपास करून सर्व आपल्याला डिटेल माहिती कळवू. 400 कोटी रुपया गायब जावपाच्या प्रकरणात 2 जणांनी आपले अपहरण करून बरोच मार घातलो म्हणून संदीप पाटील सांगता. ऐकात ताचे म्हणणे. बळजबरी त्यांच्या फॉर्च्युनर मध्ये बसवले व नाशिक दिशेने घेऊन जात असताना त्या गाडीमध्ये असणारे संबंधित विशाल नायडू, सुनील कुमार हे मला काही प्रश्न विचारत असताना की तूच भाऊ पाटील आहे का, तूच आमचे शेडचे कंटेनर लुटले आहे, आमच्या शेटनी तुझा व्हॉट्सअपला फोटो पाठवला आहे, ते आरोपी तुझ्याच नावाने फोन करताय, तुझ्याच नावाने 100 कोटीची मागणी करताय असे विचारत मला त्यांनी मारहाण करणं चालू केलं. दुसरे वटेन या प्रकरणात गोंयाकडेन कसलेंच कनेक्शन ना. तशेंच अशे तरेचो कसलोच कंटेनर चोरला घाटांतल्यान सकयल येवंक ना आनी गोंयच्यान घाटार वचूंक ना म्हूण सुत्रा कडल्यान कळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इंडिया एनर्जी वीक 2026 का एडिशन है और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. ये बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है. बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी इसमें, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, वो सब पार्टिसिपेट कर रही हैं. इसमें हमारा टोटल जैसे अगर हम बोलें तो 467 एग्जीबिटर्स हैं. 23,270 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है ये हमारा एग्जीबिशन. कंट्री पवेलियन जो कंट्री के नाम पे जैसे कनाडा वो अपना एक पवेलियन लगा रहा है, वो 11 है. एक थीमेटिक पवेलियन है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उसके हमारे 11 हैं उस थीमेटिक जोन्स. और हमारे जो स्ट्रैटेजिक स्पीकर जो बहुत आगे का एनर्जी का फ्यूचर बताते हैं वो 254 है, 254. हमारे कॉन्फ्रेंस सेशन जो होंगे 70 होंगे और टेक्निकल सेशन 46 होंगे. तो इतने बड़े स्केल पे लगभग हम 120 देशों से 40,000 से ऊपर फुटफॉल्स इन 4-5 दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सर कल चीफ गेस्ट कौन आएगा? कल के चीफ गेस्ट हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस श्री हरदीप सिंह पुरी जी रहेंगे. साळ न्हंयत आदीं शेतकां शेवटे पालू तामशे धरून जायते नुस्तें मेळटालें, पूण आतां तें नुस्तें मेळनात म्हूण नुस्तेमार सांगतात. न्हंयत वाडिल्ल्या प्रदुशणाक लागून नुस्त्याचेर परिणाम जाला खंय. ऐकात नुस्तेकारांचें म्हणणें. पयलेसून 5 पाराच्या जोसून आमी आज मेरेन देखून नुस्त्या धंद्याक आमी फुंटावण बी आसलोले पयलीं. आमच्यो सवट्यो बंद केल्यो, बोटकार बी त्रास जावपाक लागले, बोटींचेर बी लागपाक लागले, तेजे फाटल्यान आतां देखून आमकां तेजे फाटल्यान कांतार घेवन जाय. कांतार बोटी प्रॉब्लेम जाय, बोटकारूय सवट्यो नेटाचेर घालप आनी पिंजोवप आनी काबार करप तशें करून आनी आमकां फिशींग करूंक मेळना. ते वयल्यान त्यो ऑटो स्पोर्ट बोट्यान येताय आमगे येवजां येले जाल्यार तशें केले जाल्यार त्यो व्हडल्यो बोट्यो सकयल्यान तशें करून आमकां नुस्त्याक करपाक मेळना त्या टायमार वचपाक. त्या शेतकां शेवटे तामशे पालू बी ते सोबते मेळटाले, सोबती भाशे मासोळी आहली. आगुडी मोरी देखून मेळटाले न्हय आमकां इतुले मोरी आगडी देखून मेळटाली. आतां मोरी आगडी म्हणून नायच. मोरी हे न्हंयक येताले होय शाक सोबती येताली, सोबती मासोळी ना म्हणल्यार मासोळी ना. हांगे रिवर म्हणून सांगे हेजी पोट भरपाचें लोकांक आखे तिसरी बिसरी पोण बी जॉब बी पोण आनी ते जॉब बी पोण आनी ते पुलिसांनी जाल्लो सोटे आखे हेजे बोटी उदका बिचकाचे तेजेर कांय मेळना. जॉबूय पोणाय तिसरे बी पोणाय आतां म्हणटा कालू म्हणटाय पडाय पूण पळय चोडी तशें करून सवटे आम इतलें रिवर आमगे बरें आहलेलें. आमकां इतलो मोबरा देखून नाकालें पयलें आनी तें सगळें पोल्युशन जालें तेजेर हें जायना कांय. पयलीं सोन येता, सकयल सोन येता,
तसो जाला न्हंय चोयताय आमगेले म्हणजे कालवां वयताय तिसरे काडून अमके टायमार म्हणजे पाण मेट्टे प्रमाण वयताय आमी पाण मेट्टे टायमार वयताय उदका सुट्टी आसता वयताय उदक बोलमन ते येताय घेवन ताण ते बोटयो बी येताय म्हळ्यार बरें कास्तीक जाता वसाड बी व्हड बोटयो आनी हे स्पीड बोट करून वयताय ट्युरिस्टां बागेन भोंवताय तेश कोन्न म्हळ्यार तितून न्हय रे पयलीं मेळटा तेश कोन्न ना आतां सगळीं चलो जावन जालें म्हणटी दोन मातशें चलना तुमी सकला वयर सकल जाता प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. वयर आयुर्वेदीक हॉस्पिटल जावन रेडी आसा केन्ना इनॉग्रेशन रेडी जावना ते रेडी म्हणजे सगळे स्ट्रक्चर आतां पयर तांणी टेंडर काडला फॉर फर्निश करपा न्ही ते बेश्टें घेवन कितें हांव तांकां सांगलां हांव तें चालू केल्या शिवाय म्हणजे सुविधाक सांगलां चालू जाल्या शिवाय तें घेवप ना फूल रेडी जालें घेवन हें करप ना तें हें करून दवरप ना तें सो बेसिकली आतां तांणी टेंडर काडला एक फॉर फर्निशींग इट विथ बेड्स सगळें आतां दुसरें टेंडर तांचें येतलें फॉर स्टाफ जाय न्ही ताका घेवन फायदो कितें आतां चालू जावपाक तें आज नॉमिनेट केल्याय नेक्स्ट डे चालू जावपाक सो विश्वजितान सांगलां की आतां स्टाफाकय आमी एक प्रपोजल घाला सो ते स्टार्ट रिक्रुटींग स्टाफ ते स्टाफ जाले आनी फर्निशिंगाक एक म्हयनोभर वतलो तेन्ना तातूंत भितर ते हें जालें जाल्यार मिनिमम स्टाफ घेवन स्टार्ट करपाक मेडिकल कॉलेज हांगा आमगेल्या मुदी दोंगार येवपाक शकता थंय ते कोणी आत एरियेन ते आमी डिसायड करपा ना ESI वील डिसायड ते जागा बी ते हे करता ते पळयता. क्रूज पर्यटनाक सुद्दां बरो प्रतिसाद मेळपाक लागिल्लो आसा. एव्हरी इयर क्रूज पर्यटनाक वाड जायत आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिव जयंती ही फक्त उत्सव न्हय तर शौर्य, स्वराज्य आणि सुशासनाच्या प्रेरणाचो तो उत्सव. तुमकां सगळ्यांक सांगपाक उमेद दिसता की म्हळ्यार अंदू शिव जयंतीची कार्यावळ सरकार म्हापशान करतले. शिवशाहीचो इतिहास नव्या पिळगेक कळचो आनी तांकां शिवबांची हुशारी, युद्धाचे डावपेच आणि स्किल कळचे ह्या हेतून तो निर्णय घेतला. आणि ह्याच दिनाक सावन भारताच्या संविधानाचो सगळो तरतूद आमकां लागू जालो. भारत देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली आमचो भारत देश दिसान दीस चौफार विकास करीत आसा. आमच्या देशात कडल्यान पूर्ण जग शांततायेचे धडे शिकता हे सगळे मजबूत संविधानान दिले. आत्मनिर्भर एकच शब्द लक्षात घ्या, आत्मनिर्भर. आणि ताजे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी परिवर्तन केले स्वयंपूर्ण. हे दोन शब्दांनी अख्खे देशाच्या जनतेक म्हणजे आपले हे शब्दांत देशाच्या अख्ख्या जनतेक 140 ते 141 कोटी आज आमी जे आसात तांकां एक नवं चेतना घेवन काम करपाचे मंत्र आसा तो काम सगळ्यांनी दिला आसा. AIMS in Ayurveda is right here in Goa in Dargal, which shows on the medical sector we are moving forward. In education we are moving forward. How many new universities have come? And it is through these institutions we produce class citizens, educated, skilled, in the know-how, having knowledge, full of bright ideas. खूप वेळा आमच्या बद्दल अपप्रचार केलो गेलो की पूर्ण बहुमतान आयले जाल्यार आमी संविधान बदलतले बी म्हणून. पण अपप्रचार करून ते नॅरेटिव्ह घालून आमकां भारतीय जनता पार्टीक आनी माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या डेव्हलप्ड आनी डेव्हलपमेंटाची स्वप्नां फाटीं ओडपा खातीर जो प्रयत्न आशिल्लो, पण तो प्रयत्न लोकांक आतां हळूहळू कळपाक लागला आनी त्या खातीर हळूहळू प्रत्येक स्टेटींनी भारतीय जनता पार्टी आनी माननीय नरेंद्र मोदीजीची स्वप्नां साकार करपाक लागून पूर्ण बहुमतान आमी फुडें येवपाक लागल्यात. तिळारी धरणा लागसार सुरू आशिल्ली स्टोन क्वॉरी बंद करपाची मागणी घेवन शिरगे खांडेळ्याचे लोक उपोशणाक बसल्यात. हे स्टोन क्वॉरीक लागून सैमाचेर हावळ आयल्या तेन्ना जाता तितले बेगीन ही स्टोन क्वॉरी बंद करची म्हूण लोकांनी मागणी केल्या.